आमच्या मध्ये ज्या नॅशनलिस्ट पार्टीचे मध्ये जे कितें जालां ओ बेश्टो कितें एक उफा लायक एनसीपी ही आयज 2 प्रेसिडेंट अपॉइंट केले काय म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन आसा हांव म्हाका शरद पवार साहेबान हे अपॉइंटमेंट दिलां आनी ह्याच अपॉइंटमेंटाचेर आयज आमी इतले वर्सां हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आयज आमी ही पार्टी घेवन मुखार वचता। आयज प्रफुल्ल पटेल जीन एक शंभू परब हो आमचो बरो भुरगो हांव ना म्हणना ताका आमच्या ऑफिसान काम करतालो आयज बाय शरद पवार साहेब आनी आयज पासून ही नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवाराच्याच हेचेर ब्लेसिंग आयज सगळ्याचे शरद पवाराचे चलता। ते कोणे सांगले वो कोणाकूय अपॉइंट केलो वो कितेंय केलो जाल्यार इथं मोतीन दवरपाचें न्हू। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंय म्हणटा तो एकूच आहा ती म्हणटा ती आमची आनी हीच जी आमी बेस केलो हीच आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमची।